अशें टुरिजम आसतना आपल्या तुमची बिझनेस तेजी येणावळ कशी आसता? बरी आसता, येणावळ बरी आसता आनी जीपी चड सुटल्या वाटान बाजारांक लोकसंख्या वाडटा आनी अशें आमकां बाजारांत मार्केटांक अशें गिरायकूय बी बरें जाता. कोविडा टायमार सामकें हे आसलें, तितले नासले, सामकें कमी आसलें. कमी म्हणजे तितले कोण हे करनासले, सामको बिझनेस सामको हे जालो. कोविडा नंतर ह्या वर्सा आतां टुरिस्ट येवपाक लागल्या. येवपाक लागले. गेल्या वर्सा गेले थोडे आसले, तितले नासले. हांव कुळेचो हांगा आमची जीप चलता हांगा. अशी दर वर्सा आमची 2 ऑक्टोबरा स्टार्ट जाता. ह्या वर्सा आमकां स्टार्ट जावना. आमकां ते पावसाक लागून मातशें लेट भी जाला, तेय बी आमी मानता. कशें आहे? कर्नाटक से आए फैमिली लेके और फैमिली के साथ हमारा 3 गाड़ी आ चुके हैं. हमारा 12 लोग आ चुके हैं इधर. जाने के लिए तो ये जीप भी नहीं है, ट्रैकिंग नहीं जा सकते. हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं. दूधसागर हांगच्यान टुरिस्ट ट्रॅव्हल करतात प्रायवेट व्हेकल यूज करून. लास्ट 2 वर्सां जेन्ना कोविडाक जावन सिजन खंय तरी ठप्प पडलेलो थंय परत एक आशा निर्माण जाल्ली आसा. हांव कुळ्या सावड्डे साकून स्टुडंट मिडिया खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर.